बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावेन आमेन. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं. तुमचे सवे आसो. तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार दिता ह्या मिसान वांटो घेवच्याक. तुमची खाजगी मागणी ते आसा ती मनांत दवरात आनी ह्या मिसाची जी खेरीतीन ते आसा ती मनांत दवरून ह्या वेळार ह्या मिसान वांटो घेतना आयज आमी बागयोंत इनास अंत्योकियेचो धर्मध्यक्ष आनी रक्त साक्षी हाचे फेस्त समरवता. तो तिसरो बिशप आसलेलो एंटियोकेचो, सिरिया एंटियोक. तेन्ना खूब ते रोम पातशाय लोकांक पिडापीड दिताले म्हणजे क्रिस्तांवांक, पूण तो तांकां सगळ्या जाणांक घोटाय दितालो. शेकी ताका धरलो आनी ताका थिचोच थान रोमांक व्हेलो मार्चाक. थिचर कोलोसियम म्हूण आसा, थिचर ती जानवरां आसतात, थिचो दोग जाण शिव आसलेले ते ताचेर घातले ताणें, पूण तो भियोंक ना. वेताळां ताणें खूब लोकांक घोटाय दिली. लोक ताका मेळोंक आयलो क्रिस्तांव आनी ताका ते वाटांक सोदताले. तो म्हणूंक लागलो ना, हांव गोंयाचो कोणो कसो तांच्या सांजवां त्या वागांच्या शिवांच्या तोंडांत म्हाका चिड्डून चुरो करून हांव जेजू क्रिस्ताचो उणो जातलो. हे भाशेन ताणें आपलें जिवीत जेजूक भेटयलें त्या वेळार. म्हणटच आमी ताचे कडेन मागया आमकां काळजीदार करपाक, जेजूक आमी सदांच साक्षी दिवपाक आमच्या जिवितांतल्यान. आमी तो ते भाशेन करूंक ना आनी भियेता जाल्यार आनी चड आपलेपणान जियेता जाल्यार ह्या वेळार आमच्या पातकांची दूख दवरया, देवाचें भोगसणें मागया आनी म्हणया, हांव पातकी सोर्बो दिता देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनान चिंतून वायटा धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत बेगीन सदां सांगवार मारयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्पर देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थना मागता. तकले बागून वा आशिर्वाद घेवया. सोर्पो दिता देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. सुम्या काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, सुम्या काकूत कोर. मागुया. प्रितीच्या बापा, जेजूच्या आनी पवित्र सभेच्या मोगान जळटें बागयोंत इनासाचें काळीज रोगताचो निमाणो थेंबो वारून मोगाची व्हडली रुजवात दिवंक लासतालें. ताच्या मोगाचें जैत आयच्या दिसा संतोशान आनी अभिमानान आमी समरुमता आनी तोच मोग आमच्या काळजांनी दिसान दीस वाडोय म्हूण मागता. अशें संवसारांतल्या आडखळी आनी दोगड्यांनी मदें जेजूक गोवाय दिवचे ओत्रेक आमचे भितर वाडत वचूं. आमच्या सुम्यान तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेतान राजवट चलयता सासनाच्या सासनांक. देवाचें उतर आतां आमी शिंतिदान आयकुया. भाग्यवंत पावलोन रोमकारांक बरयलेलें चिटी वेलें वाचप.
भावा भयणीनो, म्हाका शुभ वर्तमानाची लज दिसना, कित्याक ते भावार दवरतल्या सगळ्या मनशांक पयलीं जुदेवांक पूण ग्रिकांकूय तारोण दिता तसली देवाची सोक्ती. भावार्थ भावार्थाक कसो पावयता तें दाखोवंक देव कशे भाशेन पवित्रपण दिता तें तिचे वरवीं परगट जाता. तर अशें बरयलोलें आसा, प्रमाणीक मनीस भावार्था उद्देशी जिवीत जोडटलो. खरेंच सोत खोटेपणी दामून दवरतात तसलें देव धर्म नासलोल्या मनशांच्या सर खोटेपणांचेर देवाचो क्रोध स्वर्गांतल्यान देंवलोलो दिश्टीक पडोवन येता. कित्याक देवा विशीं जें वळखूंक जाता तें तीं बरें जाणोत, कित्याक देवानूच तांकां तें उक्तें केलां. तर पळोवंक जायना तें ताचे गूण, ताची ओगोणीत पदवी, तशें बरेंपण, देवपण, संवसार रचला ते मेरेन ताणें जायनात केल्या त्या सर वस्तू उद्देशीं गिन्यान्याच्या दोळ्यांक निवळ दिश्टी पडटात. देखून त्या मनशांनी आपल्या कर्तुबांचें कसलेंच नीब लावंक जायना. त्याच पासत देवाक वळखूनय ताका देव कसो तांणी मान दिलो ना. ताचे उपकारूय आटयले नात, पूण तांचें चिंतप पोलकें जालें आनी तांच्या मुर्ख्या गिन्यानार काळोख आयलो. तर आपूण शाणी म्हूण समजतालीं तीं केण्ण्यांचो माल जालीं आनी अविनाशी देवाची मोहिमा सोडून विनाशी मनशांचें, सुकण्यांचें, चौपाई मोनजातींचें आनी सोरपांचें रुपणें तांणी धरलें. देखून ताणें आपणाच भितर आपले कुडीचो मान होगडावचो म्हूण तांच्या काळजाच्या ओत्रेगा प्रमाणें देवान तांकां पोजडपणाचें आदीन केलीं आनी देवाच्या सोता बदलेक ताणें फोट मानून घेतली आनी रचणाऱ्या बदलेक ताणें रचनेची सेवा पुजा केली. त्या रचणाराक सासणाक वाखाणणी. आमेन. देवाचें उतर हें. देवाचे वडपकार. आमचो जबाब मळो परगट करता ताच्या हातांचें काम. परतून म्हणुया, मळो परगट करता ताच्या हातांचें काम. अंतराळ देवाची मोहिमा वर्णिता. मळब ताच्या हातांचें काम परगट्टा. एक दीस दुसऱ्या दिसाक ही गजाल सांगीत आसा. एक रात दुसऱ्या रातीक ही खबर कळयत आसा. जबाब मळब परगट करता ताच्या हातांचें काम. उलोवप ना, उतर म्हळ्यार नाच. ताळयांचो आवाज आयकूंकूच येना. तरी शेकान शेक प्रितुमेचेर तांचो ताळो गाजता. संवसाराच्या शिमा पर्यान तांचो संदेश पावता. जबाब मळो परगट करता ताच्या हातांचें काम. शुभ वर्तमानाक उबी रावया. Sorves porak soy soy, sorves porak soy soy, sorves porak soy soy. Sorves porak soy soy, sorves porak soy soy, sorves porak soy soy. देवाचें उतर जिवें आनी सुटसुडीत. तें काळजाचे ओत्रेक आनी चिंतना पारकिता. Sorves porak soy soy, sorves porak soy soy, sorves porak soy soy. Sorves porak soy soy, sorves porak soy soy, sorves porak soy soy. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान.
मोहिमा तुका सोम्या. जेजून उलोवप सोंपयलें तेन्ना कोण एकल्या फारिजेवान ताका आपणागेर जेवणाक आपयलो आनी तो तांगेर वचून जेवणाक बसलो. जेवणा आदीं ताणें कित्याक हात पांय धुले नात अशें तो फारिजेव आपल्या मनांतूच घडून विचारतालो. आनी सोम्यान ताका सांगलें, आरे तुमी फारिजेव पात्र आनी ताट भायल्यान नितळ करतात, पूण तुमी भितरल्यान नागोवणें आनी खोटेपणान भरल्यात. कुमळ्यानो, जाणें बालें आंग केलां ताणें भितरलेंय करूंक ना. तितलेंच न्हय, तुमचे कडेन आसा तातूंतलें काडून धर्मदान दियात आनी पळयात, तुमचें सगळें नितळ जातलें. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाकानी तुका क्रिस्ता. मोगाच्या भोवान भयणीनो, फारिजेवांक आनी दोन शास्त्र्यांक मोइजेसान दिल्लो कायदो हो पाळूंक तांचें एक व्हड मानताले आनी पळयत जाल्यार ते दुसऱ्या लोकांकूय तेंच करूंक लायताले हो कायदो पाळूंक. आनी आयच्या शुभ वर्तमानांत आमी तें पळयलां. जेजू त्या फारिजेवाच्या घरा येता तेन्ना तो ताचे हात पांय धुयना जेवणा आदीं आनी तो ताच्या मनांतूच विचार करता आनी जेजू ताची ही चिंतना जाणा आनी तो जबाब दिता तांकां. तांचे फारिजेवांचे तो तांचे तोंडार मारता की ते तांचे भायल्यानसून ते बरें दाखयताले दुसऱ्या लोकांक तांची जिवीत बरीं आसा म्हूण दाखयताले, पूण भितरल्यान तांची काळजां नितळ आसूंक ना. मोगाच्या भावान भयणो, जायते फावटी आमी असलींच करतात. आमकांय जायते आमी कायदे पाळटात, आमी मागण्यो करतात, आमी पूण करतात म्हूण करतात, भितरल्यान आमी बोवार्थान व मोगान देवाक जाय ते भाशेन आमी करूंक वचनात. आमचें हें नितळ काळीज देव पळयता. देवाक जाय आमच्या काळजांत मोग आसलेलो, देवाक जाय आमच्या काळजांत नितळकाय आसलेली. दुसऱ्यांक एक उदाहरण दिवंक आज देव आमकां आपयता. आमी भायल्यानसून करतात तेंच न्हू, भायल्यान दाखोवंक करतात तेंच न्हय, पण भितरल्यान आमचीं काळजां एक बऱ्या मनाचीं एक उदार काळजाची जावंक आयज जेजू आपयता. आयज जेजू आमकां आनीक एक उपाय दिता. आमचीं काळजां नितळ करूंक आमी धर्मदान दिवंक. आमी करतात कॉरेजमा करतात, आमी धर्मदान दितात, पूण हें धर्मदान दिता आसतना आमी कशें भाशेन दितात काय भितर आमचीं काळजां नाटकान भरलेलीं आसात वो आमी दुसऱ्यांक दाखोवंक दितात काय हें आमी विचारूंक जाय. आमी आयज जेजू आमचीं काळजां नितळ करूंक ही धर्मदान दिता आसतना आमी उक्त्या मनान देवाक मानता ते भाशेन आमी करूंक आयज जेजू आपयता. तर मोगाच्या भावान भयणो, आयच्या दिसा आमी ह्या वाचपांचेर नियाळ करता आसतना आमचें काळीज नितळ करूंक देवा लागीं ही कृपा मागुया आनी जेजूच्याच पावलांनी चलूंक, जेजूच्याच वाटेन वचूंक आमी देवा लागीं ही कृपा मागून मुखार वचुया. गीत घेवया. पेज नंबर 44, C38. तुकाच बापा. तुकाच बापा सोर मोचे दिता तुका एकाने. तुकाच बापा सोर मोचे तुजेच ते कोरकाशेले. मोचे हात घे, मोचे पाय घे, स्वीकार कर हांव ताकोशे. तुजो मोग परगट करूंक शुभ खबर
म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान आनी मागणी सुरफुदितात देवा बापाक मानता तसलीं जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनांक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आखे पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्पोर मानून घेवन. भोव पवित्र देवा, हांव क्रिस्ताचो गोव म्हणटालो तो भाग्यवंतीनास सांजवांच्या दांतांनी पिठो जावन जेजूच्या बलिदानांत समर्पिल्लो निर्मळ उंडो जावंक पावलो. आमचें समर्पण तुका मानता तसलें जावचे खातीर दिसाच्या कश्टांनी दळवलेले आमचें जिवीत तुज्या मोगाच्या उज्यान भाजलोलो निर्मळ उंडो जावं म्हूण आमी लालयेवन मागता तुज्या पुता जेजूच्या नांवीन. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं, तुमची सोबे आसूं, आमची काळजां उबारुया, आमी ती सर्वेस्पोरांत उबारता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया. ओय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोरपोदितार आनी शासनाच्या देवा, सोर्व कल्याण सोरताय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. इनास तुज्या रोगता साक्षान जेजूच्या पावलांनी चलून आनी आपले रोगत वारोवन तुजी विचित्र पदवी दाखयली. हे पुरी तुका गोवाय दिवच्याक आमकां तूं गोट कोत्ताय आनी अशें तांचे उत्सुकतायेन क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं तुजें बोळ सुपुर्णायेन परजळायताय. देखून सुर्गींच्या देवदूतां सांगाती आमी पृथ्वीचेर निरोंतोरी संतसान तुजी स्तुती गायता. पोवीत 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 दरबाराचो सर्वेस्पोर तूं, स्वर्ग आनी संवसार बोल्या तुज्या वैभवान. उंचसर्गी तुका सोय सोय, सर्वेस्पराचे नावी येता ताका सोय. उंचसर्गी तुका सोय सोय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगत. आपलेच खुशेन कोश्ट मरण सुसूंक वेच्या आदी जेजून उंडो घेतलो, तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, ओ तुमी सुमेस घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच पुरी जेवण जातोच जेजून काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वासलो बापा, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सुमेस घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नवे आनी साश्णीक करोराचें रोगत, पातकांचें बोगसण मेळच्याक तुमचे पासत आनी सुमेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बावाडताचो गोड परगोठुया, सोम्या जेजू तुझे मरण आमी समोरुंता, तुझे म्हणून जीवनपण आमी परगोटा, तुझ्या येण्याक आमी ओतरेकता. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास कोत्ता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडणीची काल्स तुका समर्पिता. तुज्या मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केल्याय देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेल्या आमासो मेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेली पवित्र सुबेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगल्या याजनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय.
पुनर्जीवनपणाचो बरवो सोदून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकळूत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टागोतीन मेलिल्ल्या समेस्तांक तुजें पोरजुळीत मुखार मोळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दोय कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाची माये सांगाती तिचे पोती बागेवन झुजे बागेवन दोरमदूत आनी सर्व कालीन तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू ठाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सुरपतेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक. आमेन. जेजून शिकयल्ले मागणे आतां आमी म्हणटाना सगळी आमची मागणी त्या सामोनांत धरून काळजांत थावन ताचे पवित्र आत्म्यान बरोवन म्हणया. आमचे बापा सुर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशीच आमची पातकां बगोस आनी आमकां तेणेंक पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी. सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडर जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोवशेन ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासणां. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवेंच्यो दौरून दितांक म्हणे आनी आतां आमकां हांगसर आनी घरा आशिल्ल्यांक तूं म्हणटाय तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र शुभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशी प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. जे तुजी शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. तुमची सवे आसूं. एकामेकाक जेजू क्रिस्ताची शांती दिवया. देवाची शेली संवसाराचे पाप काटले आमची काकूत कोर. देवाची शेली संवसाराचे पाप काटले आमची काकूत कोर. देवाची शेली संवसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक पयल्यान ती आमी सोकली सुभागी. सुम्या तूं म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां सासणाच्या जिविताक सांबाळूं. आमेन. म्हजे जेजू भोव पवित्र संस्कारान तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळे वस्तू परस हांव तुजो मोग कोत्तां जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवंक हांव आशेतां. ह्या वेळार भोवमुलीक मास रगत म्हज्यान शेवंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण मागता. म्हज्या काळजांतूच आसलेले परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटता. तुजे सुरशिलो खोडसूंक म्हाका केदींच दिवं नाका. आमेन. गीत घेवया. पेज नंबर 71 D43 तुका आमची गरज. Boke lo
मागुया. कोणवळे बापा, सुर्गींच्या जिविताक आज जल्मल्ल्या भाग्यवंतीनासाचो उगडास करून आमच्या गोवण्यांच्या एकवटांत दिनवासनेचो संस्कार आमी सोमरवला. ह्या एकवटांतली आमी कधीच वेगळी सोरोना जावंक आनी आमच्या क्रिस्ती नांवाची व्हडवी कोरण्यांनी आमी सांबाळूंक तुवें दिल्ल्या सुर्गीच्या उंड्या वरवीं भावार्थान प्रिती मोगान आमकां घोट कर. हें आमी मागता तुजे पुता जेजूच्या नांवेन. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं तुमची सव्या आनी सोर्पू दितात देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो आमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून या जेजू क्रिस्ता शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. भाग्यवंत फ्रांसीस शेवेराक मागणी. भाग्यवंत फ्रांसीस शेवेरा, जेजूच्या मोगान तुजें काळीज सगळेंच लासतालें देखून जेजूचें नांव आनी चडवणेची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव जोरून मेलोय. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेन भरलो आनी संवसारान तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. हे जाण्या खातीर आमी बापाक दिन वचता आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनंती मागता. जण एकल्यान आपणाक जाय तें मागचें. आमचे ओत्रेक बापाक मानतात तसले जाल्यार तुजे विनंतीन ते शाती पावय म्हूण मागता आनी सोगट्या पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सोवें बापाक वाकाणटा. आमेन. गीत घेवया. पेज नंबर 94 F18 सांगातान चोलुया. भाग्यवंत फ्रांसीस शेवेराचे रेलिकेन बेसांव जांकां सावथ भलायकी कुडीची मोनाची ओतम्याची जाय तांकां ह्या बेसांवांत फाव जावच्याक. ह्यो गरजो तुमच्यो आसात. काम नासलेल्यांक काम मेळच्याक, काम आसलेल्यांक तातूंत थिरावच्याक, अभ्यास करूंक जायना तांकां मदत मेळच्याक, फुडलो अभ्यास करूंक जाय तांकां संदी दिवच्याक, बाकीच्यो गरजो आसात त्यो मनांत आनी काळजांत दवरात आनी हो आशिर्वादांत आमी घेवया. सर्वेस्पोर तुमचेर आशिर्वाद घालूं आनी तुमकां सांबाळूं. सर्वेस्पोर आपल्या मुखामळाचो पोरजोळ तुमचेर घालूं आनी तुमकां प्रसन्न जावं. सर्वेस्पोर आपले मुखामळ तुमकां दाखोवं आनी तुमकां शांती दिवं. म्हजे खातीर तुमकां अपमान दीत, तुमकां दुमाळो दितीत आनी सगळे जिन्सांचे वायट तुमचेर आड उलयतीत तेन्ना तुमी सुभागी, खुशाल आनी संतोश भरीत जायात. भाग्यवंत फ्रांसीस शेवेरा, जेजूच्या मोगान तुजें काळीज सगळेंच लासतालें देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणेची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव जोरून मेलोय. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेंत भरलो आनी संवसारान तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या जाण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिनवासता आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनंती मागता. जण एकल्यान आपणाक जाय तें भाग्यवंत फ्रांसीसा कडेन मागचें.
आमचे ओतरेक बापाक मानतात तसले जाल्यार तुजी विनोतीन ते शांती पावय म्हूण मागता हांव आनी सोगता पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सोवें बापाक वाकाणटा हांव आमेन. आनी सोरपो दितात देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो आमचेर आशिर्वाद घालो आमेन. San Francisco Xavier, ora cura, radis amcia mogan, las lolia, besangal saiba, desaramcia. Sambalung amka Gapan tuja besanggal saiba Jarar goincha Sambalung